नड्डा पणजे येता म्हळ्यार पणजेचे ट्राफिक बरोच वेळ जाम उरले. विधानसभा वेंचणुकेचे नदरेन पक्षाचे पदाधिकारी वेगवेगळे मोर्चा आणि मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर तो बसका घेतलो. मिडियाकूय मेळटलो म्हूण कळटा. स्टेट ऑफिस बेरर हांचे बरोबर मिटींग आसा, त्यानंतर आमदार मंत्री हांचे बरोबर तेंची आज मिटींग जाता. आपापले कॉन्स्टिट्युन्सी रिव्ह्यू आणि कितें ना माझे कितें ते आमी सांगलें. डिफरन्सीस काय ना कांय अजिबात ना, कांय टेन्शन ना. टेन्शन नाही. दोघं एकत्र मिळून काम करणार. शुअर पार्टी एकाच नाही. Meeting was regarding elections and all. ओके What are the difficulties actually the MLAs are facing, and what is the let's give some give suggestion. प्रेसिडेंट गेव ॲडवाईस हाऊ टू गो अबाउट बाय इलेक्शन. सो बट तुवेंनी तांकां तुमी तुमच्या सायडीच्यान व्ह्यूज बा सांगले सेईंग दॅट जेन्ना तुमी आसतना तुमच्याच पार्टीचे लिडर तुमच्या वयर उलयता बा तेजेर बा कितें नो डिस्कशन नथिंग. तसं काय ना. तयारी कर म्हटल्यार इलेक्शनाची. बेगीन जाता इट इज इन द शेड्यूल टायम सारको. असेंब्ली इलेक्शन लागीं पा येवंक शकता बाबा हे कितें उलयलें. प्रश्नूच येना. तुम्ही किती उलयले बी? इलेक्शनाचे सावड्डे कॉन्स्टिट्युन्सी भारतीय जनता पार्टीची सावड्डे कॉन्स्टिट्युन्सी आसा आनी डेफिनेटली ह्या फावटी सावड्डेचो मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान रावतलो. बसके उपरांत JP नड्डा मंत्र्यांक मेळ्ळो. थंय अपक्ष आमदार गोविंद गावडे आशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.